कारापूर प्रकरणाचे टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे हांणी प्रतिक्रिया दिल्या। या प्रकरणातल्या ताज्या घडणुकांची ताका खबर ना अशें सांगून तांणी हांव टीव्ही पळयना अशें स्पश्ट केलें, पूण नेमाप्रमाण कारवाय करतले अशें मंत्री राणे हांणी सांगलां। मजगतीं हे विशीं मंत्र्याक खबर ना जाल्यार ताणें राजीनामा दिवचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केल्या। पावसाचे खरेपण नाशिल्ल्यान कुळेवाकी कुयन शेतकारांक व्हड संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा। फाटल्या 2-3 दिसां सावन पावस गायब जाल्ल्यान परतून सगळे शेतांक नांगरणी करची पडटली। संबंधीत खात्यान बेगोबेग अर्थीक मजत दिवची अशी मागणी थळावे शेतकार करतात। अंजुणा पुलीस स्टेशनाच्या भायर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी चिट्टी बाबू घंटा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या। अचकी थडफड्या कॅसिनो बंद जाल्ल्यान जायते कर्मचाऱ्यांचे पगार आडावन उरल्यात असो आरोप आंदोलकांनी केला। पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून कर्मचाऱ्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। घुवळे वखदा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दाखल प्रकरणात खापो गुन्यांवकार अटलाचो कनिष्ठ न्यायालयान मंजूर केल्लो जामीन उच्च न्यायालयान रद्द केलो। सरकाराचे वकील ॲडव्होकेट सोमनाथ करपेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयान कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाक कुशीक दवरून ही केस परतून एनडीपीएस खाशेल्या न्यायालयात नवी सुनावणी खातीर धाडल्या। पोरणे गोंय माउंट मेरी कपेला लागसारच्या हेरिटेज झोनात 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस येवपाचे आसा। ह्या बांदकामाक टीसीपीन मान्यताय दिल्या अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे म्हणणे आसा। दोनापावलाचे फामाद जेटीचे अस्तित्व धोक्यांत आसा। गोंय तशेंच गोंया भायले पर्यटक जेटी पळोवपाक येतात। गोंय सरकारान 20 कोटी मोडून हालींच सोबितीकरण केल्लें। तशेंच जेटीक भेट दिवप्यां खातीर तिकेटी दवरिल्ल्यो। तशेंच ह्या पयशांनी जेटीची देखरेख जातली अशें सांगिल्लें, मात आतां ताची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याची पळोवपाक मेळटा। मडगांव रेल्वे स्टेशना भायल्या वाठारांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्टेशनार कायमस्वरुपी पुलीस बूथ उबारपाची सुचोवणी पुलिसांक दिल्ल्याची माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। दिवचलचे व्हावटी न्हंयचेर बांदिल्लो बांद आनी पायपूल कमकुवत जाल्ल्यान मोडपाचे वाटेर आसा। एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं बांद आनी पायपूल दुरुस्त करचो, नाजाल्यार मोडून तरी उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पावसाच्या सुरवेक कुठ्ठाळेच्या मतदारसंघात परत लायट वचपाच्या प्रस्नाक गंभीरतायेन दखल घेवन थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो 20 खात्याचो जेई आनी थळाव्या सरपंचा कडेन नियाळ बसका घेतली। गोंयची वीज मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर सुमार 600 कोटी गुंतवणूक केल्या अशें तांणी सांगलें। दोनापावला फामाद जेटीचेर रामचंद्र मार्टिन्साचो एक सादो कुहू कुहू आवाज मुठभर कड्डणां आनी खिणा भितर पारवे मळबांतल्यान सकयल
रामचंद्राची ही दिसपट्टी आवड, त्याच्या खाशेल्या आपोवण्याक लागून दर दिसा आपल्या भोवतणीत जमपी पारव्यांचे कळप तोडून घेता हे असामान्य दृश्य पर्यटकांक मुखेल आकर्षण झाला. गोंयांत पयलेच फावट एक अजाप घडपाचें आसा. एमपीएच्या सुवातेत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्लो. ह्या प्रकरणात न्यायालयान संबंधिताक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्ली. पुतळो दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत करपा खातीर खासा बसका जातली आनी ह्या काळात दक्षिण गोंयांत सुरक्षेच्या बाबतींत कडक व्यवस्था जातली. संसद्यार 10 टीपीडी गॅसिफिकेशन प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेचेर काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिन्हो हांणी गंभीर प्रस्न उपस्थित केल्या. हो प्रकल्प सुक्या कोयराचेर दावो केल्ल्या प्रमाण प्रक्रिया करिना अशें सावियोचें म्हणणें. म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकारी हांच्या कार्यालयात कोफुसांव निर्माण जाले. बऱ्याच काळासावन आपल्याचेर दुर्लक्ष जाता असो आरोप आदवोगादांनी केला. या परिस्थितीक लागून तिडकल्ल्या ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिटच्या आदवोगादांनी उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात वचून कार्यालयाच्या कामकाज संबंधी तशेंच तांकां जावपी त्रासाविशीं जायते प्रस्न उपस्थित केले. शारी वाठार पाचवे आनी पर्यावरणाक अनुकूल करपा खातीर केंद्र सरकारान नमो वन येवजणे खाला दर एका प्रकल्पा खातीर 6 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या. ह्या निर्णयाक येवकार दितना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. कळंगूट लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत अदावेश राय हाका न्यायालयान 3 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. 12 जुलयाक दुबावीत आड कळंगूट पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केल्लो. मंगळारा सप्तकी बाजारा खातीर फळां व्हरपी वेपाऱ्याच्या टेम्पोक रेडे घाटार अपघात जालो. ह्या अपघातात टेम्पोतले 2 जाण जखमी जाल्ल्यान गाडयेचे आनी फळांचे व्हड लुकसाण जाला. हे घडणुकेची फुडली चवकशी सुरू आसा. चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनान रोस्टर सिस्टमात अनियमितताय आशिल्ल्याचो आरोप केला. सरकारी नोकर भरती प्रक्रिये खातीर खात्याकडे रोस्टर आसप गरजेचें आसा. आरटीआय खाला मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगवेगळ्या खात्यांनी आपल्याकडे रोस्टर उपलब्ध ना सांगिल्ल्याचे असोसिएशनान सांगले. साखळे पालिकेत रिते आशिल्ल्या नगराध्यक्ष पदाचेर विर्डी साखळेच्या वॉर्ड क्रमांक 12च्या नगरसेविका अंजना अर्जुन कामत हांचे नाव निश्चित केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेवन अंजना हांच्या नावाची घोषणा केली. भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी मंगळारा मडगांव पालिकेत जनता दरबार आयोजित करून लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो. थळाव्यांच्या अडचणींचेर बेगोबेग उपाय काडपा खातीर आपूण यत्न करता. प्रलंबीत कामांचो स्वता फाटपुरावो करून ती कामां बेगोबेग पुराय करपाचेर भर दितले, अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली.
केप्यां पोरण्या पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीचे सध्या भूतबंगल्यात रूपांतरण जाला अशें थळाव्यांचे म्हणणे. सुमार 6 वर्सां जाली ह्या इमारतीचे काम अर्धवट आसा. ही इमारत अशीच पडून आशिल्ल्यान थंय झाडां झुडपां वाडल्यात. कुठ्ठाळे वाठारांतल्या शेतांनी खारें उदक भितर गेल्ल्यान पिकावळीचें व्हड लुकसाण जालां. लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी अधिकारी, कुठ्ठाळेचे आमदार आंतोन वाझ आनी हेरांनी पळोवणी केली. ह्या वेळार शेतकारां बरोबर संवाद साधून लुकसाणीचो नियाळ घेतलो. अक्षत नायक ह्या तरणाट्याच्या मरणाक कारण थारिल्लो 20 खात्याचो लायनमॅन केदार मांद्रेकर हांचे सयत घर मालक समीर मावळींकाराक दिवचल पुलिशेन निमाणे अटक केली. उपरांत तांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली. साकवाळे डी मार्टाकडल्या रस्त्याची अतिकाय जाल्ल्यान काँग्रेसीन भाजपाचेर खर टिका केली. फाटल्या 5 वर्सां सावन ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. कुठ्ठाळेचे आमदार, साकवाळ पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वांगडी हे सगळे भाजपाचे आसून लेगीत रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम हातान घेवना. जमीन संपादनाची पुराय प्रक्रिया व्यवस्थापन करपा खातीर रेल्वे भूमी पोर्टल सुरू करतले अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करपाचो हेतू आशिल्ल्या सुदारणा विशीं नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना ते उलयले. भारतातले पयले सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI विद्यापीठ राज्यांत येतले अशी घोषणा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी दिली. तशेंच स्टार्टअप कंपनी आनी हेरांक AI संशोधन आनी विकास करपा खातीर सरकार AI हब स्थापन करतले अशेंय तांणी जाहीर केलें.